राती कोणी तरी हांगा खुर्साचो ग्लास आसा तो डॅमेज केलो म्हणून आमकां कळ्ळें आनी सकाळीं येवन आमी हांगा पाहणी केली. मागीर म्हजो पंच वांगडी जो आसा फ्रांसीस नुनीस हाणें आमकां सांगलें की ताणें पुलीस कंप्लेंट केल्ली आसा. तेन्ना पुलीस फटाफट हांगा आयले आनी तांच्यांनी हांगा इन्स्पेक्शन केलें, पळयलें तांणी आनी रिपोर्ट बरयलो. आनीक म्हाका दिसता की हें कृत्य जें आसा तें चिखले आनी आमच्या दाबोलीच्या लोकांनी करूं ना. कोण तरी भायलो मनीस कसले तरी वायट इंटेंशनान हें केल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. कारण आमचे सगळे जे लोक आसा चिखले आनीक दाबोलेचे हे एकामेका बद्दल प्रेमान वागता आनी हांगा आपुलकी आनी शांतताय आसा. आनीक हिंदू जे लोक आसा ते क्रिश्चन सगळे मानतात आनी क्रिश्चन लोक आसा ते आमच्या हिंदू धर्माकूय बीन ते रिस्पेक्ट करता, मानता. तेन्ना म्हाका दिसना की ह्या वटेचें कोणी तरी केलां आसा. सो हें कित तरी म्हाका दिसता की पीस जो आसा, जी हार्मनी आसा ती डिस्टर्ब करपा खातीर केल्लें आसा. तेन्ना हांव पुलिसां कडेन मागतां की तांणी हाजेर बेगोबेग एक्शन घेवची आनी जो कल्प्रीट आसा ताका तांणी अरेस्ट करचो आनी योग्य ती सजा दिवची. आमचो गोंयचो CM जो आसा हाणें बीन मागता तांचे कडेन की हाणें बी पर्सनल हातून दखल घेवची. कारण असले इन्सिडंट एकदां जाले की परत परत हे दुसरे कडेन जायत वता अशें पयलींच्यान जायत आयिल्लें आसा. तेन्ना तें स्टॉप करपा खातीर म्हाका दिसता की हो कल्प्रीट जो कोण आसा ताका धरपाची गरज आसा. आनी दुसरें म्हणजे आमचे चिखली पंचायतीन मिटिंगेक हांव हांगा रेजोल्युशन घेतलें की CCTVचं हांगा इन्स्टॉलेशन जावचें आनी ताजो जो मॉनिटर आसा तो चर्ची कडेन दिवचो. कारण अशें समज कितें जालें, आयज आमचे कडेन समज CCTV आशिल्ली जाल्यार कोणें केलें तें आमकां फटाफट मेळटा आशिल्लो. आज ताका सोदपाक खूब तकलीफ जाल्ली आसा. कारण आमचे कडेन खंय फुटेज ना आनी म्हाका दिसना की हे वाठारांत खंय तशें विडियो रेकॉर्डींग बी आसपाचें ना. सो तें जाल्यार म्हाका दिसता आनीकूय समज क्रिमिनल्स जे वास्कोच्यान येता ह्या सायडीच्यान तांकांय बी डिटेक्ट करपाक हें आमकां हेल्पफूल जातलें. साताक पयलें पावल्लें हांव तेन्ना थिंगा सगळे पडलेले आसले, ते सायडीन फुटलेले आसले, सगळे आसले. मागीर हांवें कॉल केलें एका आमचे नॅसी, म्हाका नंबर आसलो न्हू, ते नॅसीक फोन केलो. नॅसीन फादराक सांग हांवें कॉल केलें. फादराक ताणें मागीर येयलो, फादर बी सगळे मिसार सांगलें. फादरान जायते लोक येयले हिंगा. मागीर पुलीस येयले, कंप्लेन केलें, पुलीस येयलो. मागीर तो अशें येयलो एक पंच आहा तो चिखलेचो ते येयले, हे सायडीन हांवें ती येयली, जायत जाणां येयली. वयसून पासून लोक येवन पळोवन गेला. Yesterday at about 11 o'clock morning, we got a call from one person that at Chicalim, one Saint Anthony statue is there which is existed at the side of the road, and somebody has damaged the cross. So accordingly, I along with the staff visited the spot and observed the scene, and it was found that there is a glass structure. There is one Saint Anthony statue, and there is a glass structure around the statue, and the said glass structure is damaged. And after observing, it was found that somebody has pelted the stone and damaged the glass structure. So further, one Manuel Fernandez appeared at the police station and lodged his formal complaint regarding this, that for pelting the stone on the glass structure and damaging the said structure, and thereby insulting the religious sentiment of the Christian community. So in this connection, we had registered the crime under section 295 427 IPC, and further I tightened my intelligence sources to find out the culprit, and further our investigation is in progress to find out the culprit in this case. I will make the letters to the concerned panchayat to install the CCTVs at the particular area, also to on the strategic points of surrounding areas, so that it will keep watch on the culprits who are doing such type of activities. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.